FC गोवाच्या ISL मॅचीच्या तिकेट विकपाच्या दुसऱ्या दिसा सीझन पास काबार जाल्ल्यान फुटबॉल मोगी बेजार जाल्यात. पहिल्या मॅचीचे तिकेटी सोंपल्या अशें समजता. तिकेटी खपाविशीं FC गोवान अजून अधिकृत माहिती दिवंक ना. मात 24 वरां भितर पहिल्या मॅचीच्यो तिकेटी आनी सीझन पास काबार जाल्ल्यान अंदूच्या ISL सिजनाक गोंयच्या फॅन्सांनी बरो प्रतिसाद दिल्लो असो दिसता. ISLचे दुसरे सिजना खातीर FC गोवाच्यो गोंयांत जावपी मॅचीच्यो तिकेटी काडपाक गोंयकारांनी दुसऱ्या दिसा मडगांवां गर्दी केली. पूण तांकां पयले गेमीच्यो तिकेटी मेळूंक ना. तशेंच सीझन पासूय सोंपला म्हूण कळ्ळ्या बरोबर तांणी निराशा उक्तायली. अरे आतां 50 टिकेट्स देखून दिले नाही तेणी आनी काबार म्हणून सांगताय म्हळ्यार कितें रे त्या हरशी. तूं खंयची गेमी टिकेट काडपाक फर्स्ट गेमीचे फर्स्ट न्ही रे सीझन पास काडून येयल्लो. सीझन पास काबार म्हणटाय मात कितें रे 50 देखून दिले नाही मरे आय थिंक इतले जाणां ते हांव पोतून धाडाय काबार म्हणटाय सीझन पास काबार म्हणटाय हां थंयचो न्ही रे नाक जालो मग ते गेले काल त्यो टिकेट काबार आज सीझन पास काबार. पयली मॅच सोडून उरिल्ले 6 मॅचीच्यो तिकेटी मेळटात अशें समजता. FC गोवान अजून गोंयभर तशेंच ऑनलायन तिकेटी खपा संदर्भात अधिकृत म्हायती दिवंक ना. FC Goa is our favorite team, so we are here to support them. But if we don't have ticket, then how we can support? Sitting at home and we can support now. म्हाका ते आनी इम्पॉर्टंट आम टिकेट मेळनासतो आनी ते इम्पॉर्टंट कितें सांगतले तेंकां. We support Goa. That's the main reason. And football. All Goans love football. That's the reason we are here. Now what the expensive tickets which they don't have it. I don't know how it's all got over so fast within one day. इतल्या मजगती मुंबईत शेनवारा ISLचो मिडिया डे जालो. ह्या सुवाळ्याक सगळ्या टीमीचे कोच आनी मुखेल प्लेयरांनी वांटो घेतिल्लो. FC गोवाचो कोच झिको, मार्की प्लेयर लुसियो आनी गोंयचो स्टार रोमियो फर्नांडीस हाजीर आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नियोजित मोपा विमानतळाक पर्यावरणीय मान्यताय अजून मेळ्ळी ना. पर्यावरण आनी राना मंत्रालयाच्या तज्ञांच्या समितीन विमानतळ प्रकल्पाक ही मान्यताय न्हयकारूंक ना. मात सध्या ती दिवंक ना. ताचो विमानतळाच्या कामाचेर परिणाम जावचो ना अशें मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा. पर्यावरणीय मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत प्रकल्पा खातीर टेंडर काडटले म्हूण पार्सेकारान सांगलें. पर्यावरण परिणाम अभ्यासाचेर समाज वावरपी गटांनी हरकत घेतल्या. जनहितान काडिल्ल्या 13 क्वेरींचेर गोंय सरकार पर्यावरण आनी राना मंत्रालयाक जाप दितले म्हूण पार्सेकारान सांगलें. हांगा पब्लीक इंट्रस्ट पळयणारे गोंयांत खूब जाण आसात आनी जर कंप्लेंट घाली ऑब्जेक्शन घालें जाल्यार संबंदीत अथॉरिटीन निश्चित त्याचो विचार करचो. ओव्हररूल करचेच न्हय. आनी त्यामुळे पयरच्या मिटिंगेक ताका क्लियरन्स मेळूंक ना. म्हणजे इट इज नॉट रिजेक्टेड, इट इज डिफर्ड. फुडें धुकलला आनी सबसिक्वेंटली आमी आमची भुमिका कितें आसा ती तेचेर सांगची पडटली. वी वील इमिजिएटली सेंड आनी त्याच्या नंतर हातून ते क्लियर जातले. ज्यो 13 आसात त्यो 13 आसच्यो. ऑल 13 क्वेरीज वील बी आन्सर्ड टू. डिफर केलो मॅटर ही बरी गजाल जाली. कांय व्हडलें न्ही. डिफर केल्यामुळे एक मिटींग फुडें गेली पूण त्याच्या प्रॉस्पेक्ट्साचेर ताचो कांयच परिणाम जावचो ना. तांची मिटींग परत केन्ना बसतली ताचेर आसा. ताणें क्लियरन्स दिलो की टेंडर येतलो. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. नगरपालिका वॉर्डांचे आरक्षण थारायतना सरकारान सगळ्यांक समान न्याय दिला. पालिका आरक्षणात सरकारान SC/STक समान न्याय दिला म्हूण BJPचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर उलयलो. 11 पालिकांच्या वॉर्डाचें आरक्षण करतना सरकारान गुड्डलसांव केला म्हूण काँग्रेस आनी अपक्ष आमदार बोवाळ मारपाक लागल्यात. 11 पालिकांच्यो 25 ऑक्टोबराक वेंचणूक जातात. शुक्रारासान वेंचणूक आचार संहिता लागू जाल्या. सगळ्यांक एक सोशल जस्टीस आनी कोणाकेरूच अन्याय भारतीय जनता करपाक दिवची ना हे आमचें पयलें तत्व आसा. आनी हे जे वैफल्यग्रस्त जाल्ले नेत्यांक हांव सांगूंक सोदतां की हे सरकारा ते सगळ्यांक समान न्याय दितले. म्हाज्या तांकां आव्हान आसा. ह्या निवडणुकीक तेणी एकूच खंयच्याय नगरपालिकेन एक तरी उमेदवार निवडून हाडचो NCP. बोवाळ घालतात किंवा काँग्रेस किंवा NCP. ज्या NCP कडेन एकूच पंच मेंबर ना
जेजे कडेन एकूय नगरसेवक ना आनी एकूय आमदार ना ते सुद्दां आज बोवाळ घालपाक लागल्या आनी गोंयान भितर परत एक फावट सिद्ध जातलें की भारतीय जनता पार्टीच ही गोंया भितर सगळी कडेन गांवांत किंवा शहरांत आसूंय पावपाक शकता. इतले मजगतीं आमदार विजय सरदेसाय पालिकेच्या आरक्षणा वेल्यान इरार जाला अशें फातोड्डेचो आमदार दामू नायक म्हणटा. तो जालो फ्रस्ट्रेट आनी फ्रस्ट्रेट जालो मनीस अशें उलयता आय एम नॉट अ डायरेक्टर ऑर आय एम नॉट अ मिनिस्टर. हांव म्हजें काम करीत आसा आनी हांव फुडें वचत आसा म्हणून म्हाका ताचेर कांय कमेंट करपाचें ना. 2010 म्युनिसिपालिटी इलेक्शनान भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड कॅन्डिडेट रिजल्ट वॉज 0. गोंजाक ताजो आशिल्लो, जोझेफ सिल्वा ताजो आशिल्लो, बेर्ता ताजे आशिल्ले, सगळे कॅन्डिडेट काडून पळया सगळे ताजे खंय गेले ते आयज सगळे. इज अ लिडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप देम युनायटेड. ह्या आमच्या सरकारान वेवस्थीतपणे वार्डाचे रचना 1.5 म्हयन्या पयलीं नेटार घातल्या. वार्ड केन्ना केले एक काल पयलीं एका दिसा पयलीं करूं नात पण माजर दिता हांव म्हगेल्या हाका जे कोणे वार्ड केल्यात ते. आय एम नॉट इनवॉल्व इन इट. मिनिस्टर, सरकार, DME, मामलेदार पालोर दिता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.